आज तुम्ही पहिला आसले की एक फॅटल एक्सिडेंट जो संजीवनी शुगर केन फॅक्टरी कडेन जाल्लो आसा आनी तो हिट एंड रन अशें म्हणून कळटा। कारण जी मोटरसायकल आहा ती पडलेली आसा थंय आनी तो यूथ एकलो आहा तो ऑन द स्पॉट तेजी डेथ जाल्ली आसा। जाल्यार दुसरो जो आहा तेका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा। आज रातचो तो कामाक वयता म्हणून गेल्लो मागीर सकाळी पयलीं म्हाका फोन येयलो तेचो एक्सिडेंट जालो। पुलीस बिलीस आसले मागीर तेंचे बॉडी मडगांव धाडला। खंय वयतालो तो कामाक? कामाक नेस्लेन। कॉल येयला सकाळी फोन येयलो म्हाका सोंग आनी तो गेल्लो केन्ना? राती गेल्लो? रातीच गेल्लो। राती घरा कडेन तेणें एक 11 सुमार पावता म्हणपा लागलो। तो पावना तो लग्न जाला बारीक एक 2 म्हयन्याचो तेका चेडो आसा। त्याच प्रमाणे हांगासर जो कुर्साकडेन म्हणटा थंय आनी एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। आतांच एक 10 मिनटां पयलीं हांगासर जे आसा हे हॉटमिक्स फिक्सिंग काम चालू आसा हायवेचें। आनी जेन्ना एक लेबर कामगार जेन्ना रस्तो क्रॉस करून परत कामाक हे सायडीन येतालो तेन्ना एक मोटरसायकलीन तेजेर डॅश दिवन तेजे तकली फुटोन तेजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा आनी दोगूय इंजर्ड जाल्ले आसा। दोगांकूय आतांच आमगेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा। स्टुडंटा खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू।